म्हाका सांगा हे जे सिच्युएशन तुम्ही पळयतात फाटल्यान जो आसा पळय पाणी साचले हांगा खड्डे हे जाल्ले कितें सांगूंक सोदतात तुमी? हांव सांगूंक सोदता कितें जे मांद्रे मतदारसंघात जे सगळे काही भागात जे रोड आसत बघ ते सगळे पिड्ड्यार आहात रोड आणि ह्यो लोकांक जो त्रास जाता म्हणजे हे जायते खड्डे पडलेले आसत आणि ह्यो लोकांक जो त्रास जाता ह्यो आणि आमच्या सुद्धा भितोडेक सुद्धा पाणी येता सगळ्यांक त्रास जाता आणि ह्यो बेगिनात हे गव्हर्मेंटान ह्यो रोड करूचो. बरोबर. आणि हांव एक नागरीक म्हणजे कसं की मांद्रे मतदारसंघात आम्ही गेली ती वर्सां आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस फाटल्यान आसलो तेन्ना साटेलकारान आवाज जायत थंय उठयलेलो तेन्ना ते सगळे लोक त्याच्या फाटल्यान आसले आणि ते सगळे क्लियर काम करताले रोडाचे जायत थंय. आयज तर हांव कितें म्हणटा ह्या सरकाराक की जे काय खड्डे जे पडले जाय ते रोड क्लीन करपाचो लोकांक नागरिकाक त्रास जाता. ओके. आयज भाई तुमकां खरें सांगपाचें म्हटल्यार लोक स्थानीक लोक उलयनात कोणाचो तरी भंय आसा की कितें आतां काय? कितें आहा लोक जे आसा ते मातशे सरकाराक भियातात कळ्ळें न्हू. आतां कितें तरी उलयलेले आसात जाल्यार ते सोमतेच कितें तरी हेतूर एक्शन बी कांय घेयनात कळ्ळें. तेका लागून हे लोक जे सरकाराक भियाता. ओके. हांव कितें म्हणटा त्या सावंत सरकारान बेगिना जे जायते रोड आसात मांद्रे मतदारसंघात ते बेगिना करून घेवचे ही माझी मागणी आसा. आनी आमी गेलीं वर्सां 20 वर्सां आमी राजकारणांत आसलो आनी ह्या राजकारणाक लागून आमी आवाज उठयता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.